नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर माय मोगाचो येवकार। हांव गौरीश परवामणकर। गांवगिरे वाठारांतल्यो खबरो म्हणजे आवाज गोंयचो। ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता सविस्तर खबरां पयलीं नजर मारया हेडलायन्साचेर। पारंपारीक मंगलाष्टकां गायत गोंयकारांनी व्हडा उमेदीन मनयलें तुळशीचें लग्न। जलशक्ती मंत्रालयाच्या केंद्रीय अधिकाऱ्यान केली कुडचडेच्या नाल्याची पळोवणी। अभ्यासा उपरांत कुडचडेच्या प्रस्तावित सिवरेज लायनीक दितली मान्यताय। त्रिपुरारी पुनवेची तयारी नेटान सोमार दीस जातलो उत्सव। मध्यान आहाराचे दर वाडयल्ल्यान आप मजत गटांनी उक्तायले समाधान। मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंताचे आटयले उपकार। कुर्टी आमेगोज जंक्शनाचेर दुचाकी आनी ट्रका मदीं जालो भिरांकूळ अपघात। खांडेपारच्या अशोक श्याम नायकाक जाग्यारूच आयलें मरण। आनी पोरसकडे पेडण्या रेल्वे रुळा कुशीक मेळ्ळी रमेश गांवकाराची कूड। पुलिशेन केलो पंचनामो, फुडलो तपास चालू। आनी आतां खबरो विस्तारांत। शुभमंगल सावधान ह्या मंगलाष्टकाच्या सुरात पुराय गोंयांतल्या वेगवेगळ्या वाठारांनी कार्तिक द्वादशीक तुळशीची लग्नां व्हडा दबाज्यान लागली। लग्नाच्या निमतान दरेका घरा सामकिल्ल्यो तुळशी नवे व्हंकलेबरी नटिल्ल्यो दिश्टी पडल्यो। गांवागांवांतल्या देवळां सामकिल्ल्या तुळशीची लग्नां लागतकीच घराघरांनी लग्नाची धूम सुरू जाली। राती उजरा मेरेन सगळीकडेन लग्नाची उमेद फाकिल्ली। कुडचडे मार्केट ते जुवारी न्हंय मेरेन व्हांवपी नालो भरपूर प्रमाणात प्रदूषित जाला। ताका लागून तो नितळ करपाची गरज आसा। त्या खातीर कुडचडे वाठारांत सिवरेज पायपलायन घालपाच्या प्रस्तावाक मान्यताय दिला। ह्या प्रकल्पाचो खर्च सुमार 90 कोटी आसून 14 किलोमीटर मेरेन ही पायपलायन घालतले अशी माहिती सिवरेज महामंडळाचो कार्यकारी अभियंतो प्रदीप नायकान दिल्या। शेनवारा केंद्रीय जलशक्ती मंत्रालयाची जोड संचालक सबिता माधवी सिंगान आणि सिवरेज महामंडळाचे कार्यकारी अभियंत्या वांगडा पळोवणी केली। आम्ही एक प्रपोजल एनआरसीडीक दिल्ले आसा, मिनिस्ट्री ऑफ जलशक्ती घेवन सिवरेज नेटवर्क घालपा खातीर कुडचडे एरिया। हो जो प्रपोजल आसा हो 90 करोडाचो आसा आणि हितून सिवरेज नेटवर्क आसा ते 14 किलोमिटराचे आणि STP आसा जी 7.5 MLD। आज हेचे इन्स्पेक्शन जाल्लें आसा। ऑफिशियल एनआरसीडीच्या ऑफिसरांनी सायट विजीट केल्ली आसा आणि तिणी पळयलां की हांगा सिवरेज सिस्टम खूब गरज आसा। कारण जे उदक घाण उदक आसा ते डायरेक्टली नालांतल्यान रिवरीन वयता आणि रिवर पॉल्यूट जाता। ताका लागून
तेंच्यांनी विजीट करून ते एक्चुअल ग्राउंड सिच्युएशन पयलें आसा आनी ते प्रपोजल स्टडी करून फुडें मागीर तेजे एप्रुवल आतां जे नेटवर्क आमी प्रपोज केला तो 14 किलोमिटराचो आसा आनी तितून एक 7.5 MLD प्लांट आसपाव आसा. विठ्ठलापूर सांखळे जावपी फामाद राज्य पावंड्या त्रिपुरारी पुनः उत्सवाची तयारी नेटान चालू आसा. हो उत्सव सोमारा जातलो. वाळवाट न्हंयेत जावपी नौकानयन सर्त ह्या उत्सवाचें एक खाशेलें आकर्शण आसा. ह्या सर्तीची मजा घेवपाक लोक गर्दी करता. पर्यटन, कला आणि संस्कृती तशेंच माहिती आणि प्रसिद्धी खात्याच्या सहकार्यान विठ्ठलापूर दीपावली उत्सव समितीच्या वतीन त्रिपुरारी पुनव मनयतात. कोरोनाक लागून फाटलीं 2 वर्सां हो उत्सव जावंक नाशिल्लो देखून अंदू त्रिपुरारी उत्सवाक गर्दी उसळपाची शक्यताय आसा. निमाण्या सरकारान एकादचे मिड डे मिलाचे रेट वाडोवन दिल्ल्यान मिड डे मिलाची पुरवण करपी उत्तर गोंयांतल्या महिला आप मजत गटांनी खोस प्रगटायल्या. 1ली ते 4थी मेरेनच्या दरेका विद्यार्थ्यां फाटल्यान आतां 8 जाल्यार 5वी ते 8वी मेरेनच्या दर विद्यार्थ्या फाटल्यान 10 रुपया अशे मिड डे मिलाचे नवे दर आसात. मजगती मागणी मान्य केले खातीर महिला आप मजत गटांनी मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत ह्या सरकाराक धन्यवाद दिल्या. 2005 पासून आम्ही मिड डे मील स्कीम आसा. ह्या स्किमीन आमी भरपूरशीं बायलां आमच्या पांयार उबी रावपाक तयार जाल्ली आसात. उबी रावली. खुबशीं बायलां आमच्या ग्रुपान आसात. ती बायलां स्वता कश्ट करून सकाळी येवन आपल्या भुरग्या बाळांचें करून हांगासर ह्या आमच्या मिड डे मील भुरग्यांक मध्यान आहार दिवपाक सकाळी फुडें ही बायलां आपले कश्ट करतात आनी तेचे बेनिफीट आमकां सरकारान दिल्ले. कशें जालें 2 वर्सां लॉकडावन जालें आनी ते मागीर जी महागाय वाडली तेतून मातसो प्रॉब्लम जालो. नाजाल्यार पयलीं आमकां 6 रुपया 11 पैसे आनी 7 रुपया 45 पैसे ह्या रेटी अंडर आमी करतालीं. 2 वर्सांनी जेन्ना परत आमच्या खातीर जेन्ना मिड डे मील येयलें तेन्ना सगळ्यो रेटी हाय जाल्ल्यो आनी तेका लागून तरी आसतना आमी भुरग्यांची स्कीम आनी आमी गोंयची बायलां ही स्कीम राबयता ह्या उद्देशान आमी आमच्या पांयार उबी रावपाक सक्षम आसा. ह्या उद्देशान आमी ही स्कीम आमी चालू दवरली. आमी सरकारा कडेन डिमांड केलो की आमचे रेट वाडय पण आमी स्कीम बंद करता अशें आमी केन्ना सरकारा कडेन मागोवंक ना. आमी नॉर्थ गोवा वचून केन्नाच CM डॉक्टर प्रमोद सावंत हेंच्या कडेन केन्नाच डिमांड करूंक ना की आमी बंद करता. ह्या जुना पासून आमी न रेट मागता स्टार्ट केले पण जेन्ना म्हारगाय वाडली तेन्ना आतां आमकां जळ भासपाक लागली की आमचे कडेन आतां जावचें ना. तेन्ना आमी CMाक सांगलें की आमची मातशी रेट वाडोवन दिया. आमी जेन्ना लेखी दिले एज्युकेशन डिपार्टमेंटान त्या लेखी कागदपत्रांचेर आमचे सगळे ठराव CMान पास केले. त्या बद्दल हांव डॉक्टर प्रमोद सावंत यांचे आभार मानता. कुर्टी आमिगोस जंक्शनाचेर दुचाकी आनी ट्रकाचो अपघात जावन अशोक नायक हांकां मरण आयलें. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण बेकायदेशीर रितीन व्हडले कंटेनर ट्रक रस्त्याच्या कुशीक दवरिल्ल्यान हो अपघात घडलो. येरादारी पुलिसांक कागाळ केली जाल्यार तांच्यांनी आडनदर करता ताका लागून थळाव्या लोकांनी येरादारी पुलिसाचेर राग उक्तायला आनी बेगोबेग बेकायदेशीर सुवातीचेर गाडयो दवरिल्ल्यांचेर कारवाय करपाची मागणी केल्या. माझ्या अजूनही रिकॉर्डिंग आसा तूं थंय गाडयो काड म्हणटा तुमी आतां एक्शन घेता 5 मिनटां भितर काय ताजेर एक्शन घेवपाची लोकांनी तें सांगला. एक गाडी दिसली पडपा येना हांगासर आमकां गाडी कोण मेल्ले नाका. शेनवारा सकाळी पेडणे रेल्वे रुळाचेर एका दादल्याची कूड सापडली. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण पोरसकडे पेडणे हांगा रावपी रमेश गांवकर हांची ती कूड. ही घडणूक रेल्वे कर्मचाऱ्यांनी थळाव्या पुलिसांच्या नजरेक हाडली. फाटल्या कांय दिसांनी अश्यो साबार घडणुक्यो ह्या वाठारांत घडल्यात देखून फुडाराक अश्यो घडणुक्यो घडच्यो न्हय हाका लागून रेल्वे टनेल लोकांक खातीर कायमचो बंद करचो तशेंच रेल्वे खात्यान लोकांच्या सुरक्षे खातीर हे पावल मुजरत उखलचें अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या. सकाळी आमकां कळ्ळें की आमचो शेजारी रमेश गांवकर हांगा
इंजुरी जावन हें जालें, एक्सपायर्ड जाला. फाटल्या दिसांनी खुबशे अशे इन्सिडंट ह्याच पट्ट्याक घडले आनी म्हाज्या फाटलो जो पोर्शन आसा हांगाच्यान टनल मेरेन हो लोकांक येवपाक वचपाक प्रोहिबीट करचो. कारण जर रेल्वे आयली जाल्यार रावपाक सायडीन जागो ना आनी अशा जागो नासल्या कारणान अकस्मात कोणी आपटो शकता आनी तेजो जीव वचूंक शकता. सो एकच रिक्वेस्ट आसा स्टेशन मास्टरा कडेन रेल्वेच्या आनी मारगांवचो स्टेशन इन्चार्ज आसा पळय तेजे कडेन की हो जो पोर्शन आसा पळय म्हाज्या फाटल्यान टील टनल मेरेन हो लोकांक येवपाक वचपाक बंद करचो म्हणून, जेणे करून लोकांचो जीव वाचोवपाक म्हणजे कॅज्युअलिटी घडचे ना. इतलेच म्हाजी रिक्वेस्ट आसा. 59व्या महाराष्ट्र राज्य हौशी मराठी संगीत आणि संस्कृत नाट्य सर्त, 17वी महाराष्ट्र राज्य बालनाट्य सर्त आणि दुसऱ्या दिव्यांग बालनाट्य सर्तीचो इनामां भेटोवप सुवाळो तशेंच नाट्य महोत्सव 5 आणि 6 नोव्हेंबर 2022 या 2 दिसा जातलो. महाराष्ट्र राज्याच्या सांस्कृतिक व्यवहार संचालनालयाच्या वतीन फोंडेच्या राजीव गांधी सांस्कृतिक कला मंदिरात शेनवारा 5 नोव्हेंबर 2022 दिसा या महोत्सवातली नाटकां सादर जातली. जाल्यार 6 तारखेक इनामां भेटवण सुवाळो जातलो. या कार्यावळीचे कार्याध्यक्ष म्हणून महाराष्ट्राचे सांस्कृतिक व्यवहार मंत्री सुधीर मुनगंटीवार हाजेरी लायतले. तशेंच गोंयचे मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत आणि कला आणि सांस्कृतिक मंत्री गोविंद गावडे लेगीत ह्या सुवाळ्याक उपस्थिती रावतले. 5 तारखेक जावपी ह्या नाट्य महोत्सवात ह्या सर्तींनी पयले इनाम फावो जाल्ली प्रतीक्षते, मंकू माकड आणि संगीत ताजमहल अशी नाटकां सादर जातली. जागो उपलब्ध जालो जाल्यार 70 मालात रवींद्र भवन बांदून दिवपाचें आश्वासन कला आणि सांस्कृतिक मंत्री गोविंद गावडेन दिला. त्याच बरोबर गांवगिरे वाठारांत आशिल्ल्या ग्रंथालयाचो आंकडो वाडोवपाचें उतर ताणें दिलेलें आसा. शुक्रारा पर्येचे आमदार देविया राणे वांगडा बसका जाल्या उपरांत तो उलयतालो. पर्येचे आमदार मॅडम देविया राणेचे बरोबर आणि म्हजे ऑफिशियल्स जे आसात RDA डिपार्टमेंटाचे डायरेक्टर, त्याच प्रमाणे आमचे आर्ट अँड कल्चरचे डायरेक्टर अँड आमचे SAGचे ESC यांचे बरोबर बैठक जाल्ली आशिल्ले. मॅडमीचे बरेचशे डेव्हलपमेंटल प्रोजेक्ट जे आसात आणि खास करून I really appreciate to the madam because she is very much interested in creating a new libraries. This is very much important in today's life. त्या गोष्टी खातीर ती खूबशे प्रपोजल घेवन आयिल्ले आसात. आय हॅड गिवन एश्युरन्स टू मॅडम एज फार एज लायब्ररीज आर कन्सर्न. जितलो सपोर्ट म्हज्या डायरेक्टर ऑफ आर्ट अँड कल्चराच्या माध्यमांतल्यान मेळपाक जाय तो सगळो सपोर्ट आमी रेंडर करपा खातीर हांवें एश्युरन्स दिल्ले आसात. दुसरी गोष्ट मोबायल आमची लायब्ररी आसा. एज एंड वेन इट इज रिक्वायर्ड त्या वेळाचेर तुमी जी लोकेशन्स आनी बेनिश जी सांगतले थंय थंय आमी तुमकां मोबायल लायब्ररीज दाखोवन तातूंत भितर अवेरनेस करपा खातीर फुडाकार तिणून घेवचो अशें हांवें रिक्वेस्ट केली आसा आनी ती एग्री जाल्ली आसा. त्याच प्रमाणे एक मेजर विशय ताणें मांडिल्लो आसा की रवींद्र भवन 70 तालुक्यांत ना. त्या 70 तालुक्यान जागेचो जो अभाव आसा किंवा जागेचो जो प्रश्न जर सुटलो जाल्यार आमी ताजेर विचार करूया, विचार विनिमय करपा खातीर कांय हरकत ना अशे तरेचो आश्युरन्स हांवें तांकां दिल्लो आसा. बट वॉट आय हॅव लर्न फ्रॉम हर दॅट शी इज व्हेरी मच एन्थुसियास्टीक टू डू द सम वर्क इन हर कॉन्स्टिट्युएन्सी आनी त्या दृश्टिकोनांतल्यान आज पॉझिटिव्ह आमची मिटींग जाल्ली आसात. म्हजे सायडीच्यान मॅक्झिमम कितलो जाता नॉट ओन्ली हर कॉन्स्टिट्युएन्सी बट मॅक्झिमम कॉन्स्टिट्युएन्सी वेर आय एम विजिटींग टू ईच अँड एवरी कॉन्स्टिट्युएन्सी वर्क विल बी टेकन अप एट द एज अर्ली एज पॉसिबल. मोपा आंतरराष्ट्रीय विमानतळाचे काम पुराय जावना तरी प्रधानमंत्र्याच्या हस्तुकी डिसेंबरात ह्या विमानतळाचे उद्घाटन जातले. अजापाची गजाल म्हटल्यार आमकां उद्घाटन महत्वाचे, बाकीची कामां हळूहळू पुराय करतले अशें खुद्द मुखेलमंत्र्यानूच म्हटलां. देखून हो विमानतळ प्रत्यक्षात पुराय क्षमतेन प्रवाशां खातीर केन्ना सुरू जातलो ह्या विशीं अनिश्चितताच आसा. मोपा आंतरराष्ट्रीय विमानतळाचे काम कितले पुराय जाला हाचो नियाळ घेवपा खातीर मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान शुक्रारा विमानतळ पळोवणी दौरो केलो. धावपट्टेची पळोवणी केली, नियंत्रण कक्षाक भेट लेगीत दिली, अधिकाऱ्यांसयत चर्चा केली आणि विमानतळाचे काम 95% पुराय जाला असो दावो लेगीत केलो. आणि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डिसेंबराच्या दुसऱ्या सप्तकात विमानतळाचे उद्घाटन करतले. टर्मिनल बिल्डिंग पासून ATS पर्यंत हाजो सगळ्याचो रिव्ह्यू घेतलो
it is 95 more than 95% work has completed. Only things म्हणजे लँडस्केपिंग आणि थोडेशे इन्फ्रास्ट्रक्चर वर्क्स हे कंप्लीट जावपाचें उरलां. फुडल्या 15 दिसाच्या भितर उरलेलें काम जे आसा ते पुराय करतले हाजी आमकां खात्री आसा. स्पेशली विथ द ATS बिल्डींग ती बिल्डिंगेच्या उपरांत वयर वचून आमी ती बिल्डींग पळयले. इवन दो अरायवल डिपार्चर्स पॅकेजींग बॅगेजींग हे सगळे सिस्टम्स त्यांचे ऑलमोस्ट सगळे जाग्यार पडिल्ले आसा. खात्री आसा की आमी पुराय काम जे आसा ते इन टायम कंप्लीट जावपाक शकतले. मुख्यमंत्र्यान जरी 95% काम पुराय जाला असो दावो केलो तरी ताच्याच दौऱ्या वेळारची ही दृश्यां पळोवन तुमच्याय सहज लक्षात आयला आसतलें की अजूनय ह्या विमानतळाचें काम कितलें उरलां. विमानतळ ते हायवे मेरेनच्या रस्त्याचे डांबरीकरण येता त्या 15-20 दिसां भितर करतले अशें मुख्यमंत्री म्हणटा. पूण मोपा लिंक रोड पुराय जावपाक अजून 1 वर्स तरी लागतले. विमानतळ वाठारात अजूनय लेगीत खूब कडांनी उदक साठून रावता. देखून ह्या भागांचे डांबरीकरण आणि झाडां लावपाचें काम उरलां. आणि मुख्यमंत्री म्हणटा पयलीं उद्घाटन म्हत्वाचें. इट इज एन वर्क इज ऑन ट्रॅक. म्हणजे आमी 20% काम त्या रोडाचे कंप्लीट करपाक शकले. इन ऑक्टोबर 2023 कनेक्टिंग रोड फ्रॉम द नॅशनल हायवे टू मोपा इंटरनॅशनल एअरपोर्ट व ऑक्टोबर 23 तो पुराय जातलो. प्रेझेंट रोड जो आसा म्हणजे मोपा कनेक्टिविटी टू द नॅशनल हायवे जो प्रेझेंट रोड हाजो वायडनींग करप सुरवात आसा आणि तो परत फूल फ्लेज ताजें डांबरीकरण जें आसा हे फुडल्या एक म्हाका दिसता केन्ना 20-25 नोव्हेंबर पर्यंत पुराय करतले. आत्ताच्या घडीक आमकां मोपा इनॉग्रेशन ही प्रायोरिटी आसा. ताज्या उपरांत बाकीची कनेक्टिविटी आनी हेजो सगळो डिटेलान स्टेप बाय स्टेप विचार केलो वयतलो. डिसेंबरा सावन ह्या विमानतळाचेर पयली देशांतर्गत विमान येरादारी सुरू जातली असो दावो विमानतळ प्रशासनान केला. ते खातीर देशातल्या सगळ्या विमान कंपन्यांनी 100 स्लॉट्स बुक केल्यात अशेंय विमानतळ प्रशासन सांगता. आंतरराष्ट्रीय विमान येरादारी 2023च्या जानेवारी उपरांत सुरू जातली असो दावो प्रशासनान केला. मात सद्याची विमानतळाची स्थिती पळयत जाल्यार ही वेळ साध्य जातली काय ना हे विशीं दुबावूच आसा. उपेंद्र नायका सयत ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक TV. पेडणे नगरपालिका वाठारांत ओल्या आनी सुक्या कोयराच्या संदर्भात कोयर वेवस्थापन खात्यान लोक जागृताय निर्माण करपाक सुरवात केल्या. फुडाराक रिजेक्ट तसोच इलेक्ट्रॉनिक कोयर लेगीत एकठांय करपाक सुरवात करपाचे आसात अशी म्हायती मेळटा. वेगवेगळ्या तरेचो कोयर कशा तरेन एकठांय करप हाचेर पेडणे नगरपालिकेच्या वरवीं कार्यावळीक सुरवात केल्ली आसा. ह्या वेळार नगराध्यक्ष माधव सिनाय देसाय, उपाध्यक्ष तृप्ती सावळ देसाय आनी हेर नगरसेवक हाजीर आशिल्ले. एक अवेरनेस करपाक की कचरो कसो एकठांय करप वेगळो वेगळो तरेचो. सध्या आमी जे कितें करतात म्हणजे सध्या आमचे हांगा चलता ते फक्त ड्राय आनी वेट अशे दोनूच तरेन करतात. हाज्या मुखार आनीकूय वेगळे वेगळे आसतले जे रिजेक्ट वेस्ट तरी इलेक्ट्रॉनीक वेस्ट हे सगळे सेपरेट करप. तातूंतल्यान कितें जातलें की कचरो सगळो वेगळो जातलो वेगळो जातलो आनी ते ताज्या बद्दल जे कितें वेगळे वेगळे करपाचें आसा ते कचऱ्याचे विल्हेवाट लावपाची आसा ती व्यवस्थितपणान जातली. नाल्यार कितें जाता सगळो कचरो एकी कडेन येतकच तो परत सगळो एकठांय वेगळो करपाक तातूंत परत त्रास आसा, परत आनीक मनीस घेवचे पडटा. ताका लागून अवेरनेस करतात की आमच्या मार्फत नगरपालिकेच्या मार्फत प्रत्येक आता ते बाजारात सगळ्यांक ती भोंवतली आसा. पेडण्यात तांचो एक प्रोग्राम आसा की सगळ्या बरोबर भोंवन सगळ्यांक अवेरनेस करप की कचरो कसो एकठांय करप, कसो दवरप आनी कसो तांकां दिवप, तो भायर उडोवप ना. नावेलेच्या शिरवडे वाठारांत आशिल्ल्या नाल्यात सिवेज ट्रीटमेंट प्लांटातले घाणयारे उदक सोडिल्ल्यान बाणावलेचो आमदार वेंजी वेगासान पर्यावरण मंत्री निलेश काब्रालाचेर उतरांचे फार पेटयले. हे घाणयारे उदक नाल्यात सोडिल्ल्यान आख्खी साळ न्हंय प्रदूशीत जाल्या अशें वेंजीचें म्हणणें आसा. पर्यावरण मंत्री निलेश काब्रालान फाटल्या 2 वर्सां सावन कॉन्ट्रॅक्टदाराचें बील फारीक करूंक ना म्हणून STPचे दुरुस्तीचें काम उरलां हाका काब्रालूच जबाबदार आसा. त्या खातीर काब्रालान बेगोबेग राजिनामो दिवचो अशी मागणी वेंजी वेगासान केल्या. You need to resign. You need to resign. You need to resign. You need to resign from the Pramod Sawant government because you are putting this government to a shame by doing this kind of things. अख्खे रिव्हर्सल काडे जालो, अख्खी काडे जालो. ती काडे कित्याक जाल काय म्हणून आमी STP प्लांटार येयले हिंगा सिंकेडे नावेली सायड
हांवें दोन्ही प्लांट इन्स्पेक्ट केली. दोन्ही प्लांट इन्स्पेक्ट करून ट्रेस केले. हे कॉर्पोरेशना प्लांटा स्टडी करून जेन्ना आमी भितर गेले तेन्ना तेंगेले ओवरफ्लो टँक म्हणून आसा ती ओवरफ्लो टँक तेका एक बायपास आहा. तो बायपास पायप चोयन काडलो. तो पायप चोयन काडलो जाल्यार ती पायप ट्रेस करपाक आमी हे बांदा वयल्यान आतां फाटल्यान पावले आनी पळयलें जाल्यार हिंगा रॉ सिवेज आज डिस्चार्ज जाला. मेरा अंदर से 15 दिन हो गए. अभी पेमेंट डाला 5 लाख का कुछ पेमेंट डालना पड़ेगा. अभी डिपार्टमेंट मेरा को 2 लाख कुछ बाकी है. पहले का पेमेंट किया 50 लाख कुछ पेमेंट सामान रिपेयर किया, एक भी पैसा ना डाला. 2 साल से मेरे पेमेंट का वही पेमेंट बचा, अभी तक कुछ दिया नहीं है. मिनिस्टर साहब को बोल दिया ऑलरेडी विजिटिंग गया, कोई भी सुना नहीं देखा नहीं. मिनिस्टर साहब को बोल दिया ऑलरेडी विजिटिंग गया, कोई भी सुना नहीं देखा नहीं. मिनिस्टर साहब को बोल दिया ऑलरेडी विजिटिंग गया, कोई भी सुना नहीं देखा नहीं. काबराल आनी पयस फारीक करून आसतना आज ह्या न्हंयत सोडून गेला. म्हाका सदां मुगे काम करूंक जाय म्हूण आमी सर 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 म्हणटाय तुगे मिनिस्टरांक. आज सो काबराला सर आनी म्हणय आमी तू काम करपाचें जाय कोर ना कोर नाका. तू सगळे इंजिनियरांचे ताप्पा काडा. हें कोण कोतलो? इजंट दिस युअर ड्युटी एज अ एनवायरमेंट मिनिस्टर? बाब निलेश काबराल, दिस इज नथिंग पर्सनल. दिस इज अ कॉल टू द चीफ मिनिस्टर ऑफ गोवा. दोतोर तुजें नांव पेडे जाता चोय. नावेलेच्या एसटीपी प्लांटा वयल्यान आमदार व्हॅन्सी वेगासान पर्यावरण मंत्र्यांचेर फोग काडल्या उपरांत मंत्री निलेश काब्रालान शेनवारा वचून प्लांटाची पळोवणी केली. प्लांटाचे इमर्जन्सी वाल्व उक्ते करपा खातीर इतली परिस्थिती हाता भायर वचूंक नाशिल्ली अशें मंत्री निलेश काब्राल म्हणटा. ह्या प्रकाराक जे कारणीभूत आसा तांचेर आनी प्लांटाच्या ऑपरेटराचेर खर कारवाय करतले अशें काब्रालान ह्या वेळार सांगलें. बाईपास है ओवरफिल करके वो खेत में छोड़ते हैं और रिवर में छोड़ते हैं ऑल ओवर द मतलब रॉ सिवेज. नहीं रे रॉ सिवेज ना ना रे तू आपणाचे कित्याक कोण तू आपणाचे तांबडे कित्याक म्हणटा आयज आमगे सारखे तू कितें सांगता सिस्टम तू समजो ना. नॉट अलाउ दैट. दैट नॉट अलाउ दैट. अरे सर ये क्यों रखते हैं? मैंने मेरा क्वेश्चन सुनो. अरे देश नो रॉ सिवेज सुनो. अरे क्या ऑल ओवर द वर्ल्ड पाइपलाइन डिजाइन करके छोड़ते हैं खेत में? अलार्म सिस्टम की बात कर रहा हूँ. Why have you kept this design and is the minister aware of the design? I'm aware. Listen to what he's saying. No. Block this. You can block this. You can block this. But the sewer is going all throughout the city. Suppose any major problem is there. There is no power for 3-4 days. What will happen is that sewer will get jammed and all over the city there will be sewage. See, I am putting a system in place where I am going to get a cable when the valve is open. I am going to put that switch because it is going to monitoring. Not only here, entire plants in Goa, wherever there, we are going to put that switch. I have already told them to put that. In the next 2 days, it will be put. That valve should not be operated only open only. Plant should not. What you are saying is that rare emergencies. I have serious doubts. In the rare emergencies, this design can be approved. You have a look into this. In an approval design, we cannot show this leaving it into the nalla. No company will get approval for not this the question whether it is nalla or not nalla. First, I am telling you, forget nalla part. Because nalla they have left. It is not to be left. It is to be discharged on the ground. Whether it is nalla or not nalla is not a different question. What I am trying to say, it is in case of emergency. But this nalla connects to the river. No. So that's the whole. Boss, I agree with what is Our happening. geographical. Boss, I agree with you. It is not. I am not saying it should be left in the nalla. I am saying overall, it is when a system there is a failure or whatever, bore because sewage will come. Sewage cannot be stopped. It is gravity flow. Whatever is coming here in some places, I think major part of sewage coming is in gravity flow here. So sewage will come. So it will start rising here. Then the system to start these pumps it will take more time. So that is left. See what you are saying. Stop one. I can stop it. I have no problem. But in case of emergency, which should not come. At least when I am there of part of this, I can assure you that one drop of water will not left. You understood now. No, but it is not because it is operation for that idiot who is here, who is supposed to manage it. That fellow who is not here now. It is his fault. I am going to take action. I am going to remove him. That's different. Removing is not a solution. But a solution, you imagine. Then you have a buffer of 1 ml there. So in case more water comes, it can be from this area. Correct. For treating this water. Okay. Now this has failed. They could have pumped in that, but that should have been empty because there was something. Correct. They have not operationally they have not done it. See, काल जो इश्यू जालो पळय हांगा हो जावपाक जायना हें म्हाकाय खबर ना. सिस्टमा भितर हांव चेअरमॅन जाल्यार मेजर मिनिस्टर जाल्यार 5-6 म्हयने जाले आनी चेअरमॅन जाल्यार 4-5 म्हयने जाले. सो हांवें हांगा एक्चुअली
आतां वेंकटे बाब म्हणटालो पळय ताका मिनिस्टर म्हणपाचो ना हें करपाचें तेगे लुकआवट पूण म्हाका सांगपाचें कितें आहा ज्यो गोश्टी हांगा जाल्ल्यो आसा हांव म्हणजे तुमी येयल्ले म्हज्या वांगडा हांगा रोबोटीक मशीन आमी इन्स्टॉल केल्ले तेन्ना हांवें प्लांटाचो रावंड मारलेलो आनी हे पळय लॅपटॉप दिसता तेका सांगलेलें हो प्लांट डेड आहा ताका जोकी म्हणटा तो हांवें सांगलेलें हें कर आनी डिसमेंटल कर म्हणून तेन्ना आज पासून करूं ना आतां तेजें हांवें कितें करपाचें वॉट यू से इज करेक्ट सिस्टम इज नॉट ऑपरेटिंग बाय सेल्फ ताका कितें करपाचो तें करता एक जालें दुसरें वेरेज दीस प्लांट इट इज अ 20 mld प्लांट आनी एवरी हांगा टँक आसा 3 mld आनी एमर्जन्सी 1 mld हांगा पीक फ्लो जाता पळय तो सकाळचो आनी सांजचो मॅक्झिमम फ्री आमी रेजिस्टर मेंटेन केला तो रेजिस्टर दाखयता तुका तूं भितर हाव मच MLD काउंट्स पर आवर हांगा इनफ्लो येता तो मेंटेन करता आनी म्हाजें लिटल टॅक्निकल नॉलेजा भितर तो वाल सोडपाची गरज नाशिल्ली तो ऑपरेटर जो आमी आउटसोर्स केलो हे स्वेल्ड ताका हांव काडटलो देर नो डावट आनी हांगा कितें कोणाक सस्पेंड करपा जाय टर्मिनेट करपा तें करतलो शुक्रारा बेतोडा जंक्शनाचेर उदका पुरवणे खातीर आशिल्ल्या वॉल्व चेंबरात पडून 43 वर्सां पिरायेच्या पुरुषोत्तम मनोहर ह्या कामगाराक मरण आयलें मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण चेंबराचे धांपणे उक्तेच आशिल्ल्यान शुक्रारा रातचो हो अपघात घडलो मरण आयिल्लो कामगार हो मूळ बेळगांवचो आशिल्लो 2 दिसां आदींच ह्या वाल्वाचें उक्तावण उदका स्रोत मंत्री सुभाष शिरोडकर हांच्या हस्तुकी जाल्लें देखून अशा तरेचे अपघात फुडाराक जावचे न्हय तशेंच संबंदीत खात्यांचेर खर कारवाय जावची देखून सरकारान जमता तितले बेगीन हाची दखल घेवची अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या उत्तर प्रदेश अयोध्येंतल्यान काडिल्ली प्रभू रामचंद्र रथयात्रा शेनवारा सकाळी पत्रादेवी गोंयांत पावली ह्या रथयात्रेक भक्तांनी बेस बरो येवकार दिलो ह्या रथांतल्या प्रभू रामचंद्राचें दर्शन घेवपाक भक्तांनी व्हडा संख्येन हाजेरी लायिल्ली ही रथयात्रा पुराय गोंयभर भोंवतली पत्रादेवी म्हापसा पणजे कुठ्ठाळे वास्को मडगांव कुंकळ्ळी काणकोण आनी निमाणे कडेन पर्तगाळच्या मठांत वतली ह्या वेळार भाजपाचे गोंय प्रदेशाध्यक्ष सदानंद शेट तानावडे थळावो आमदार प्रवीण आर्लेकर दिवचलचो आमदार चंद्रकांत शेटये मांद्रेचो आदलो आमदार दयानंद सोपटे उपस्थित आशिल्ले ह्या आशिल्ल्या आवाज गोंयचो हे बुलेटिन मेळ्या गोमंतकाच्या फुडल्या खबरांक अश्योच आनीकूय खबरो पळोवपा खातीर सबस्क्रायब करा गोमंतकाचे YouTube चॅनल त्याच बरोबर फेसबुकाचेर सुद्दां गोमंतक TV फॉलो करा आनी पळयत रावात गोमंतक TV